हांवें फॉर्म भरलेले आयज जेपी जिल्हा पंचायतीचे सगळ्या मेंबरांनी म्हाका आयज अनुपोज इलेक्ट करून दिले म्हणून हांव तेंचे चडान चड देव बरें करूंक म्हणटा की आयज म्हाका अध्यक्षपद मेळिल्लें आसा। तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू भाई, तशेंच माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी कानावडे भाई, तशेंच आमचे लाडके आमदार श्री केदार भाई याचे चडान चड देव बरें करूंक म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका विश्वास दवरून ही म्हाका टिकेट दिल्ली म्हणून आयज हांव अध्यक्षपद म्हाका मेळिल्लें आसा। तशेंच म्हाका रेज मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4 पंचायती येता, सांगोड्डा, पिलेन, रेज मागूस आनी नेरूल यांच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो आहा। आमकां आमचे जे सगळे मेंबर आसा तेंच्यांनी अनोखूच आमकां संदी दिली, त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आमच्या मेंबरांचे खूब खूब उपकारी आसा आनी तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा। आनी आयज ही जी भारतीय जनता पार्टी आमचे जो विश्वास दवरलो आनी आयज आमकां ही संदी दिली, त्या संदीन आमचे भाजपाचे जे कोर टीम आसा त्या टीम तेतून आमचे दामू भाईजी, तशेंच आमचे CM प्रमोद सावंतजी, मंत्री आमचो विश्वजीत राणे, आमची भाभी दिव्या राणे आणि आमचे जे सगळे जे भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिस बेरर आणि सगळे कार्यकर्ते, या सगळ्यांनी जो आमचेर विश्वास दाखयलो त्याबद्दल हांव सगळ्यांक आमच्या कुटुंबियाच्या वतीन आणि आमच्या गांवच्या वतीन आमचेर जो विश्वास दवरला आणि आमकां ही संदी दिली त्याबद्दल हांव सगळ्यांचे खूब खूब आभारी आसा।